ईडीसी फायनान्स कॉर्पोरेशनान पलीकडे वचून विचार करून आयटी संदर्भात कामाक सुरवात केल्या। हेर शासकीय महामंडळांनी पलीकडेन वचून विचार करपाची गरज आसा। हातूंतल्यान रोजगार संधी निर्माण जावपाक मदत जावं येता। सरकारी महामंडळांनी सरकाराक आधार दिवपाक जाय। सरकाराचेर वजें जावपाक फावना म्हण मुखेलमंत्री सावंत ईडीसीच्या विस्तारी इग्नाइट हबाच्या उक्तावणा वेळार उलयल्यात। आरडेक्स को ब्युरो रिपोर्ट। Last year, on 16th July, we inaugurated Ignite at the hands of former Chief Minister of Goa, late Sri Manohar Parrikar. In spite of his illness, he was here with us. I got the chance to welcome him here. We still have his memories with us. Ignite is housed on 4th floor of our building. It occupies around 500 square meter area. It has seating capacity of around 78. It is an incubator for startups and also provides co-working space for established startups and business activities in IT sector. आम्ही जसे एमडीने सांगले की 2018 16 जुलै 2018 या दिसा हांगले इन्क्युबेशन सेंटर प्लस को वर्किंग स्पेस या हाचे हांगा आदले आमचे मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांच्यानी उद्घाटन केल्लें आणि एक बरे तरेचो रिस्पॉन्स या हातून मेळटा। खरें म्हणत जाल्यार ईडीसीचे हे आयटी डिपार्टमेंटान करूं जाय आशिल्लें पण ते ईडीसीन त्या वेळार केलें आनी बरो रिस्पॉन्स हाका मेळपाक लागलो आनी आमचे कडेन 78 सीट आसले इन्क्युबेशन प्लस को वर्किंग। पण त्या वेळार वाडटो डिमांड जर पळयलो आनी त्या वेळार आमी तें धरतकर हांगा एक आणखीन एक 20 सीट ह्या आमी हांगा वाडयल्ले आसा आनी तेचो फायदो गोंयचे जे नवीन स्टार्टअप करणारे भुरगे आसत किंवा एखादो जो धंदो करता पण ताका हांगा वर्किंग स्पेस को वर्किंग स्पेस जाय आसत जाल्यार ताका तेजो फायदो जातलो। माझ्या फाटल्यान एकूच आसा की अजूनही बी सो मेनी इंजिनियर्स एक्सपेंडेड इन गोवा दे डजंट नथिंग नो अबाउट दिस, कांयच खबर ना, ते आपल्याच जगान आसा थंयसर। तांकां एक कळप अत्यंत गरजेचें आसा। त्या खातीर आजच्या सुवाळ्याचेर यू सायन द एग्रीमेंट विथ द जीईसी वन ऑफ द गुड इनिशिएटिव्स। इनिशियल स्टेजीचेर ते भायर पडटालो तांकां कळटलें देर इज समथींग वी कॅन डू इन ईडीसी। माझ्या म्हणण्यार की बायल आतां पास आउट जालो तर घरा कडेन वचून नोकरीची वाट पळोवच्या पेक्षा डायरेक्ट ईडीसीन येयले। नॉट ओनली विथ द जीईसी, आय थिंक देर आर अदर इंजिनियरिंग कॉलेजीस ऑल्सो, यू कॅन साइन द एग्रीमेंट विथ देम ऑल्सो, विथ देम अदर इंजिनियरिंग कॉलेजीस। दॅट इज नीड ना जाल्यार हें कळचें ना।